पयर बलराम हायस्कूल काणकोण खंय तुमचो चेडो शिकपा लागलो आनी थंय एक इन्सिडंट जालो कितें गरम उदक कितें केलें थंय कितें जालें एग्जॅक्ट? तो चेडो सांजे 7 न्हांवपाक गेलो न्हांवता तेगे ते हेजे गिरिजराचें उदक तापयलें न्हू तें थंड जालें म्हणून तेणें भुरग्या कडेन मागलें तेणें हाडलें आनी डायरेक्ट तेजेर अशी ओतली तेगे तकलेर पडलें सामकें तो मागीर बोब मारली मागीर कितें जालें मागीर तेणी आमकां कोणाक कळनासतना डायरेक्ट तेणें हॉस्पिटलांत व्हेलो कळ्ळां हॉस्पिटलांत मागीर 9 मार रातचो मागीर आमकां फोन केलो यो आनी भुरग्याक व्हर म्हणून अशें अशें घडलें म्हणून मागीर आमी गेले आनी तेका काल मागीर हाडलो मागीर आयतारा हाडलो आनी मागीर रातची चड जालें म्हणटा हांगा सांग्यार हॉस्पिटलांत हाडलो आतां सोमार दिसा मागीर ती म्हणपाक लागली तूं पोलीस कंप्लेन कित्याक केली ना म्हणपाक लागली सद्या पोलीस कंप्लेन केल्ली आसा? तेणी करपाक लायली आतां दोतोरान नाल्यार आमी तशी आमकां सर्कुलर येयली म्हणपाक लागली नाल्यार आमकां हें एडमीट करपाक हें मेळना म्हणपाक लागली म्हणजे चड हें जाल्लें आसा चड मार लागले बीन तशें हय कितें? कपलाक मार लागला आनी तकलेक एक फोडयला आनी मॅनेजमेंटान कितें सांगलें तुमकां थंय इस्कॉलाच्या जावं? ती म्हणपाक लागली तेंच्यांनी कांय सांगना ती म्हणपाक लागली तुमी व्हर आनी ड्रेसींग करा आनी मागीर बरो जाता वता म्हणपाक लागली बरो जाता तेन्ना घेवन येया म्हणपाक लागली इतलें आनी कांय ना आनी आतां सद्या तेजी कंडीशन कशें आसा? सद्या कंडीशन ड्रेसिंगा येयलो रोखडें आतां ती आनी तूं जेणी तूं कितें सांगपाक सोदता? अजून मॅनेजमेंटाक कितें सांगपाक सोदता जावं सरकाराक जावं कोणाक कितें सांगपाक शकता? ना तेणी आपल्या इस्कॉलान हॉस्टेलांत दवरलें म्हणटकीर तेणी सारकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय न्हू तेणी अशें परत गडगडत जाता न्हू तें परत म्हणजे स्ट्रीक एक्शन कितें तरी जावपा जाय? हय ती तरी जावपा जाय